दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्त ते मोगाळ भावा बहिणीनो, सस्नीक जिवीत जोडीचे थर आमी कितें करूंक जाय? टू इनहेरिट इटर्नल लायफ, what we must do. सस्नीक जिवीत जोडीचे थर आमी कितें करूंक जाय? ह्या सवालाक भोव अपुर्बायेची जवाब जुवांस वांजेल अध्याय 17 वाक्य 9 आमी पळयत आहो. सस्नीक जिवीत एक देवाचें देणें. इटर्नल लायफ इज अ गिफ्ट. तें देवाचें देणें जावन आसा. सांजुवांच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा अध्याय 3 16व्या वळींत. देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीक फाटोवन ताणें दिलो. आमी नास जायनासे बगार आमकां सस्नीक जिवीत लाभचें पसत, आमकां पातकांतलें सोडोवचें पसत ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां धाडलो. जर तर आमी जेजूक आमी वळखताव वा देवाक आमी सतमानताव, आमकां सस्नीक जिवीत जोडूंक साध्य जाता. जुवांस वांजेल अध्याय 17 वाक्य 9 अशें म्हणटा, देवाक वळखुचें आनी ताणें बसयलेल्या पुताक सतमावचें. हे दोनी कामां केल्यार खंडी जावन आमी सस्नीक जिवीत आमी जोडताव. सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी जेजूचे वयर व्हरतो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जेजूचे वयर विश्वास आमी दवरूंक जाय. निजा देवाक आमी आराधन करूंक जाय वा जिव्या देवाक आमी होगळाप वा मान दिवंक जाय. आमी दुसऱ्या देवाच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र पावना. ह्या संवसाराच्या संगतीक लबदल्यार मात्र पावना. बगार देवाक आराधन केल्यार, जेजू क्रिस्तांव आसा देवाचो पूत म्हणून वळखल्यार खंडीत जावन आमकां सस्नीक जिवीत जोडव येत. सस्नीक जिवीत जोडीचे थर संवसारी जानवाय गरज ना. संवसारी जानवाय आमकां सस्नीक जिवीत जोडूंक आमकां एक हातेर न्ही. बगार देवाची जानवाय गरजेची जावन आसा. देवाची जानवाय अगाध जावन आसा. देवाची जानवाय विस्तर जावन आसा. जर तर देवाची जानवाय आसा तर खंडीत जावन आमकां सस्नीक जिवीत जोडूंक साध्य जाता. सर्गाक व्हरून आमकां पावयता. त्या देखून देवाची जानवाय जाय. देवाची जानवाय आसा तर आमी जेजूक आमी वळखताव आनी तशेंच निजा देवाक आमी वळखताव. जानवायच्या ग्रंथांत आमी पळयताव मनीस देवाच्या जानवाये पसत मागता. आमी सदांच देवाच्या जानवाये पसत आमी मागूंक जाय. संवसारी जानवाये पसत न्ही, देवाच्या जानवाये पसत आमी मागल्यार खंडीत जावन आमकां सस्नीक जिवीत आमी जोडव येत. द नॉलेज ऑफ गॉड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट in order to inherit, in order to receive the eternal life. जानवायेचे ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7 अशें म्हणटा, हांवें मागणें केलें, म्हाका जानवाय लाभली. जानवायचो आत्मो म्हजेर आयलो. सस्नीत जिवीत जोडूंक देवाची जानवाय गरजेची जावन आसा. 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. एक दीस हांव केरळा म्हणल्या कोचीन म्हणल्या गांवाक हांव गेलो आनी थंयसर हांव एका सेमिनाराक गेलो. सेमिनार आयकूंक म्हणून गेलो आनी थंय एक सिस्टर आसली. त्या सिस्टरीक आजुनी जेजूचे 5 गाय आसात. ती सस्नीक जिविताक खरी तयारी करून आसा. एक दीस तिची सेमिनार आसली आनी तिणें सेमिनारांत तिणें सांगलें सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय. 3 संगत्यो गरजेच्यो म्हणून तिणें सांगलें. पयले सुवातेर
देव जावन आसा आमचो रचणार. देव जावन आसा रचणार म्हणून आमी वळखूंक जाय. देव आमचो मोग करता. देव आमकां सांबाळटा. देव आमकां पोसता. देव खंडी जावन आमकां सांडून तो घालिना. कश्टांच्या नश्टांच्या वेळार तो आमकां राखता. ताणें पासांतलें आमकां ताणें राखलां. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत तरी हांव तुमकां सांडिचो ना म्हणून ताणें सांगलां. आनी आमकां ताणें रूप ताणें दिलां. आनी देव आजुनी आमचो मोग करता. आजुनी आमकां तो राखता. कित्याक म्हळ्यार अपुरबायेची भुमी ताणें रचल्या. आमकां सारकें सुरपय जावन रचलां. ताणें आमकां राखलां. त्या देखून देव जावन आसा रचना म्हणून वळखूंक जाय. ताचो मोग आमी नियाळूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर ताणें बसयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूंक जाय. जेजू क्रिस्ताक, जेजू पुताक, देवा पुताक वळखूंक जाय. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो संरक्षक. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो रक्षक. तो जावन आसा रिडीमर. ताणें आमकां पातकाच्या पासांतलें आमकां सोडयलां. आमकां गुलामपणांतलें ताणें आमकां सोडयलां. त्या देखून तो आमचो धणी तो जावन आसा. तो आमचो रक्षक जावन आसा. ताका रक्षक म्हणून आमी वळखूंक जाय. पूण थोडे फावटी कितें जाता मोगाचें आमचो भावार्थ कुड्डो जाला. जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आमचो भावार्थ कुड्डो जाला. आमी अनभावार्थी मनशां आमी जाल्या. अविश्वासान आमी जिवन आसा. आनी कित्याक भावार्थ कुड्डो जाला? कित्याक म्हळ्यार सैतान आज आमच्या भितर तो रिगला आनी आमकां नाडीत तो आसा. आदावाक आनी येवेक कितें जालें? देवान आदावाक सांगलें, बागेलींत घालून ताणें सांगलें, त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो. आडवरल्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो. पूण कितें केलें? सैतान थंयसर आयलो आनी नाडलें तांकां तें फळ खावंक. आनी तांणी केलें आनी तांचो भावार्थ कुड्डो तो जालो. कुड्डो जालो. निजा देवाक विश्वासूंक, निजा देवाचे वयर भावार्थ दवरूंक तीं फाटीं सरलीं आनी सैतानाचीं भुरगीं जावंक तीं पावलीं. मोगाचें आमी सासणीक जिवीत जोडीचे तर आमी कितें करूंक जाय? 2 संगत्यो 3 संगत्यो गरजेच्यो जावन आसात. देव जावन आसा मोग म्हणून आमी नियाळूंक जाय. देव जावन आसा आमचो रचणार म्हणून आमी वळखूंक जाय. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो सोडवणदार म्हणून वळखूंक जाय. आनी तिसरें जावन पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो पवित्र करणार म्हणून आमी वळखूंक जाय. आमी जावन आसा देवाची मंदिरां. आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदिरां. त्या देखून आमची कूड आमी डेसेक्रेट आमी करूंक नजो. अपवित्र आमी करूंक ना. अशुद्ध करूंक नजो. भागार आमची कूड देवाचें मंदीर जाल्ल्यान आमी सांबाळूंक जाय. निर्मळ आनी तशें नितळाय सांबाळूंक जाय. हें गरजेचें जावन आसा. आनी अशें आमी सासणीक जिवीत आमी जोडयेत. संवसारांत सासणीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय? 2 संगत्यो अती गरजेच्यो जावन आसात. तें आमच्या मतींत दवरूंक जाय. पयले सुवातेर आमी मरूंक आसा. आमी मरूंक जाय मोगाळ भावना आनी भयणीनो. मरनातल्यार आमकां सासणीक जिवीत जोडूंक साध्य ना. आमी जेजू सांगता मरूंक जाय आनी जेजू सांगता पुना जिवंत जावंक जाय. लाजराचें पुना जिवन पळोवन एक निदर्शन जावन आसा. जेजू क्रिस्त बेतानियेक येता आसतना लाजरान मार्थान आनी तशेंच मुरयेन तांकां येवकार सत्कार केलो आनी तांकां तांची सरबराय तांणी केली आनी तांचे लागीं ती उलोवंक ती लागलीं आनी मोगाचीं मनशां तीं जावन आसलीं. मोगाचीं मनशां तीं जावन आसलीं. पूण लाजरस पिडेन पडटा आसतना थंयसर जेजू नातल्लो आनी तो मरण पावलो आनी 4 दीस जाले. ताची कूड निकेपून 4 दीस जाले आनी जेजू 4 दीस उपरांत थंयसर आयिल्लो आनी मार्थान म्हळें, जर तर सोम्या तूं हांगा आसलोय तर म्हजो भाव जिवंत आसतलो. आतां मरून 4 दीस जाल्या. ताची कूड घाणीन भरल्या. त्या देखून तूं हांगा आसलोय तर म्हजो भाव जिवंत आसतलो मार्थान म्हळें. आनी मार्थाक उद्देशून जेजून म्हळें, बाये हांव जावन आसा जिवीत
हांव जावन आसा पुना जिवन पळोवन जो कोण म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यार जियेतलो, तो मरत जाल्यार जियेतलो, मरत जाल्यार जियेतलो म्हणटा. आनी तो निमाणे दिसा जिवंत उरतलो हें तूं पातयताय गे बाई म्हणटा आसतना मार्ता म्हणूंक लागले, वय सोम्या तूंचो जावन आसाय जेजू क्रिस्त, जीव ह्या देवाचो पूत, तूं जावन आसाय मेस्सिया म्हणून ती भावार्थान ती सांगता. आनी तिचो भावार्थ पळयून जेजू लाजराक पुना जिवंत उठयता. मोगचेनो जेजू जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा पुना जिवन पळोवन आमी जेजू थंय आमी मरोंक जाय आनी जेजू सांगता आमी जिवंत आमी उठोंक जाय. कोणाय की ह्या संवसारांत जिवंत आसोंक जायना, ताणें एक दीस नाटल्यार एक दीस मरोंकूच आसा आनी सर्गाक वचोंक आमी मरोंक जाय. ससन जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय मोगचेनो, ससन जिवीत जोडूंक आमी कितें करूंक जाय. एकलो ग्रेस तरणाटो येवन अशें म्हणटा, सस्तीक जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करूंक जाय. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, तुजें थंय आसलें सकड दुर्बळ्यांक तूं वांटून दी आनी उपरांत म्हजो फाटलाव तूं कर. आनी जो कोण म्हजो फाटलाव करता ताका सस्नीक जिवीत लाभतलें, ताका सस्नीक जिवीत लाभतलें म्हणून जेजू म्हणटा. मोगचेनो आमी कितें करूंक जाय, आमकां तें आसलें आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय, जेजूचो खरो फाटलाव आमी करूंक जाय, जेजूक आमी वळखूंक जाय. ह्यो दोन संगत्यो आमी उडास दवरूंक जाय. पयले स्वते आमी मरोंकूच जाय, संवसारी संगतीक आमी लब्धूंक नजो, बागर सर्गींच्या वस्तूंक आमची मनां आमी केंद्रीकरीत करूंक जाय. आमी सस्नीक जिवीत जोडीचे तर आमी कितें करूंक जाय. 3 संगत्यो आमच्या मोतींत आमी दवरूंक जाय. पयले पटी पयले सुवातेर आमी आमच्या पातकांक आमी मरोंक जाय, आमच्या पातकांक आमी मरोंक जाय. आमी पातकी जाल्यार आमच्या पाताक आमी धुवन काडूंक जाय. आमी नितळ निर्मळपणाची जिणी आमी जिवंक जाय. जर तर आमी पातकांक आमी मरता, जितले पटी आमी पातकांक आमी मरता कणी जावं ससण्याचें जिवीत आमकां लाभता. जेन्ना आमी आमच्या पातकांक आमी फाट करता तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जावंक आमी शकता. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 22 तावन 24 म्हणसर आमी आयकता, आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुर्सा वयलो जेजू न्हू आमची पातकां वयलें. आमच्या पातकाक आमी कितें करूंक जाय, आमच्या पातकांक आमी मरोंक जाय. दुसरें जावन आमच्या स्वार्था पासत आमी मरोंक जाय, आमच्या सेल्फिशपणा पासत आमी मरोंक जाय. आमचें तें आसलें मेळेपण आमी पयस करूंक जाय. हांव 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 म्हणलो शब्द रिप्लेस करन वी म्हणलो शब्द आमी हाडूंक घालूंक जाय. आमी हेरां पासत आमचो जीवच आमी समर्पण दिवंक जाय. हेरां पासत आमी बरीं कामां आमी करूंक जाय. एक मोगाचेनो एक दीस नाटल्यार आमी मरोंकूच आसा. आमच्या स्वार्था पासत आमी मरोंक जाय आनी बरीं कामां आमी करूंक जाय. तेसलोनिकराक बरयलें पत्र अपुरबायेन म्हणटा अध्याय 5 वाक्य 15 जियेतल्यांनी ह्या फुडा पातका खातीर जिवचें न्ही, बागार आपणा खातीर जेजू क्रिस्त मेलो आनी आमच्या पातकां खातीर तो कुर्सार तो मेलो आनी जिवंत करच्याक तो आमचे पासत तो मेलो. मोगचेनो जेजू क्रिस्त हेरां पासत तो मेलो, आपल्या स्वार्था खातीर तो मरोंक ना, हेरां खातीर तो मेलो. दुसरें जावन आमी सैतानाक इडें आमी दिवंक नजो. आमी इडें दिल्यार सैतान आमच्या भितर रिगल्यार खंडीत जावन आमी इडें दिल्लें बरी जाता आनी आमकां सस्नीक जिवीत जोडूंक साध्य ना. कितें जाता मोगचेनो ह्या दिसांनी आमी पळयता ह्या दिसांनी पितीसपणां सोडल्यांत, कोणाच्या फाटल्यान येचें, कोणा ज्योतिशांक आपोवन तांकां आसलें पुरा दिवचें आनी उपरांत तांचो फाततो आसना बरेंपण जाता आसतना. मोगचेनो आमी जेजूचे वयर आमी फाटलाव दवरूंक जाय. आमी जेजूचे वयर वर्तो विश्वास आमी दवरूंक जाय, वर्तो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. जर तर आमी
आमच्या पातकां पसोतो आमच्या स्वार्थ पसोतो सैताना पसोतो आमी मोरतांगी सैतानाच्या विरोध आमी वेतांगी खंडीत जावन आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता. सैतानाक आमी इडेन दिवंक नजो, सेल्फिशनेसाक आमी इडेन दिवंक नजो, पातकाक आमी इडेन दिवंक नजो. जर तर आमी हें केल्यार कितें जाता मोगाचें न्हू, जर तर आमी केल्यार सासणीक जिवीत जडोवंक साथ दिना. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी पळयता देवान आमकां सभासुंगती आमकां दिल्यात, ग्रेस्तकाय आमकां दिल्या, पांगरोंक न्हेसोंक जेवण जेवंक आमकां सकळ वस्तू ताणें दिल्यात. तर आमी कितें करूंक जाय, आमी देवाक आमी अर्गां पाठोवंक जाय, आमच्या पातकां पसत आमी मोरोंक जाय आनी अशें केल्यार खंडीत जावन आमकां सासणीक जिवीत आमी जोडटा. पूण ह्या दिसांनी आमी काले मागता मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी मागचें इतलेंच, म्हाका पयशे दी आनी बरें काम दी, बरें घरदार दी आनी अशें आमचें मागणें जावन आसा. कितलीं जाणां बऱ्या मरणा पसत तयाराय करनासात, बऱ्या मरणा पसत मागोवन आसात. त्या देखून आमकां ह्या संवसारांत जिवंत आसोंकूच जायना, एक दीस नातल्या एक दीस मरोंकूच आसा. संवसारी वस्तू त्याग करून सर्गींच्या वस्तू थंय आमची मनां आमी केंद्रीकरीत करूंक जाय. सा पाऊल अपुरबायन म्हणटा, तुमची मनां तुमची काळजां देवा थंय तुमी उबारा, तुमची काळजां देवा थंय तुमची मनां केंद्रीकरीत तुमी करा, जेजूच्या फाटल्यान तुमी वचा, जेजूचो फाटलाव तुमी करा आनी खंडीत जावन सासणीक जिवीत तुमकां लाभतलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत यात्रेक आनी पयणारी जावन आसा, बसयल्या गांवाक आमी पयन करून आसा आनी जेजूचें मासा रगत आमी सेवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत सर्गींची नागरिकां जावन आसात. वी आर द सिटिझन्स ऑफ हेवन. वी आर द मेंबर्स ऑफ क्रायस्ट, वी आर द मेंबर्स ऑफ हेवन. मोगाचें त्या देखून आमची कूड मात्र सांबाळल्यार मात्र पावना, बगर आमी आमचो आत्मो, आमचो प्राण, मन सक्कळी आमी सांबाळूंक जाय. तेसलोनिका बरयलें पत्र अध्याय 1:23 अशें म्हणटा, मनशांनी तिनी वस्तू सांबाळूंक जाय. एक सांबाळल्यार मात्र पावना, तिनी संगत्योय तुमी सांबाळूंक आसात. आत्मो तशेंच प्राण आनी तशेंच सक्कळी तुमी सांबाळूंकूच आसा. त्या देखून मोगाचें आमी बऱ्या मरणाक आमी फावती आमी तयारी करूंक जाय. बऱ्या मरणा पसत आमी मागोवंक जाय. जर तर आमी बऱ्या मरणा पसत फावती आमी तयारी करता तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बरें पोवन जाता. सस्नीक जिवीत सोडिचें तर मागणें गरजेचें जावन आसा. आमी पळयता अध्याय कोरिंथीकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5:23 अशें म्हणटा, समाधान दिता देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं, सुमी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळार तुमी सगळेंच प्राण, आत्मो, कूड निर्दोशी जावं. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आत्मो कितें जाता, सर्गाक वयच्या पयलें थंयसर पर्सन जडती जाता, थंयसर वैतीक जडती जाता आनी जडती जाता तुका सर्गा वचूंक जाय की वा एमकोंडा वचूंक जाय म्हणून विचारता जेजू क्रिस्त. एमकोंडा वचूंक जाल्यार तुमकां फाटीं धाडटा आनी सर्गाक वचोचें तर तो थंय थावन तुमकां मुखार धाडटा आनी तुमकां वाट दाखयता. त्या देखून आमी मरणाक आमी बरी तयारी करूंक जाय. आमी बऱ्या मरणा पसत आमी मागूंक जाय. कितलींशीं जाणां बऱ्या मरणा पसत मागोवन आसात. एक सवाल मोगाचें न्हू. ह्या सवालाक तुमीच जवाब सोदून काडूंक जाय. आमी कसली आमी तयारी आमी करूंक जाय. आमच्या आत्म्याक खाण दिवंक जाय. कशें कुडीक आमी 3 बोटी खाण दिता गे, कशें आमी कुडीची फावती आमी तयारी करता गे, 3 बोटी आमी जेवता आनी तशेंच आमचे कुडीक पालन पोषण आमी करता. त्याच रितीन आमच्या आत्म्याके आमी पालन पोषण करूंक आसा. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. जर तर देवाचें उतर आमी वाचल्यार
खंडीत जावन आमच्या आत्म्याक पालन पोषण मेळटा, आमचो आत्मो नितळ जाता आनी आमच्या आत्म्याक आमचो आत्मो वाडटा, आत्मीक रितींनी आमी वाडटा. त्या देखून इब्राहिमाक बरयलें पत्र अध्याय 5 आमी पळयता आनी 6 वळ्यो देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक 2 तरेचे तालवारी बरी तें कातरूंक ते शकता, ते आमच्या जिवितांत परिणाम हाडटा. पेद्रून विचारलें, कोणा लागीं वचून सोमया, कोणा चडशें वचून सोमया, तुजे लागीं आसात सस्नीक जिविताचीं उतरां. जेजू क्रिस्ता थंय आसात सस्नीक जिविताचीं उतरां. देवाचें उतर आमकां बळ दिता, देवाचें उतर आमकां सकत दिता, देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता आनी राखता आनी आमकां सांबाळटा. त्या देखून आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय आनी आत्मो खंडीत जावन आत्मीक रितींनी आमी वाडटा. दुसरें जावन मागणें, आमी पवित्र आत्म्या पासत आमी मागूंक जाय. पवित्र जावन आत्मो जावन आसा देवाचो त्रिंदा दिसो तिसरो जण. पवित्र आत्मो आमकां सांबाळटा, पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, शुद्ध करता, निर्मळ करता, आमकां निश्कळ करता आनी आमचो आत्मो खंडीत जावन धुवन काडटा. पवित्र आत्मो जर तर जाणवायचो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमचे जिबेचो पळबरीत जाता. त्या देखून जुआंवचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 63 अशें म्हणटा, जीव दिवचें प्रेरक आत्म्यान पूण मनीस खंयच्याकय उपकारना. मॅन इज युजलेस. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान त्या देखून वी हॅव टू प्रे फॉर द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो आमचे देवून दिवून दी म्हणून आमी मागूंक जाय. आपोस्तालांनी तशेंच मोरयेन पवित्र आत्म्याचे देवून येवं दी म्हणून मागा लागले. पवित्र आत्मो आमकां अभिषेक करून दी म्हणून ती मागा लागली आनी पेंटेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो. उज्याच्या जिबे रुपार पवित्र आत्मो देवन आनी सगळे तांची काळजां मनां लासलीं आनी देवाचें उतर परगट करून आनी जिवान जेजो साक्षावन तिचेर आनी सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं आमी जावंक जाय. पवित्र आत्म्या पासत आमी मागूंक जाय. आनी तिसरें जावन सॅक्रमेंटल आमी घेवंक जाय, स्विकार करूंक जाय. ह्या दिसांनी आमी पळयता ऑनलायन मिसां आयिल्ल्यान एडवांटेज खांगोवचें आमी पळयता. कोविडा निमती ऑनलायन मिसांक आराम केले आनी आजुनी ती चालू आसात आनी तींच पळोवन आमी रावता. पूण आयतारा आमी मिसाक वयचें आमी फाटीं सरता. जेजूचें मास रगत आमी फाटीं सरता. मोगोच्यो न्हू, आमी क्रिस्तांव जावन जेजूचें मास आनी रगत आमी सेवंक जाय. To become a Christian, we have to live a good Christian life. We have to consummate the body and blood of our Lord Jesus Christ. म्हणटा San Agustin. बो अपुरबायेचें स्टेटमेंट जावन आसा मोगळ भावणान बेनिनो. आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजूचें मास आनी रगत आमी सेवंक जाय. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मास आनी रगत पियेता ताका सस्नीक जिवीत मेळटलें, ताका सस्नीक जीव ताका लाभतलो. त्या देखून आमी सक्रमेंत आमी घेवंक जाय. येवक्रिस्ताक वर्तो महत्व आमी दिवंक जाय. 3 संगत्यो आमी करूंक जाय. पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. दुसरें जावन आमी पवित्र आत्म्या पासून आमी मागूंक जाय. सदांच मिसाक आमी वचून जेजूचें मास आनी रगत आनी आखरीच्यान अंतस्करणाची झडती आमी करूंक जाय. एक्ट ऑफ कॉन्शियन्स म्हणून आमी म्हणटा. आमी एक्ट ऑफ कॉन्शियन्स आमी केल्यार खंडीत जावन आमकां सस्नीक जिवीत जोडूंक आमकां प्रेरण लाभता. त्या देखून मुखाचे न्हू थोड्यो गरजेच्यो संगत्यो तुमचे मुखार हांव दोग करूंक कशें वता वाचपाता न्हू. जुआंवचो वांजेल अध्याय 3 16वे वळींत आमी पळयता, देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीत ताणें धाडलो. कित्याक पासत? कोणेच नाश जायनये, सस्नीक जीव जोडच्या पासत, पातकांतां सुटोवचे पासत ताच्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 21 आनी 23 वळी म्हणसर म्हणटा, म्हाका सोमया म्हूण उलो मारता तो खंडीत जावन देवाच्या राजांत रिगचो ना. जो कोण सर्गींच्या बापाची कुशी व्हरता, देवाची कुशी व्हरता, देव जेजूचो क्रिस्त पाटलाव करता, तो खंडीत जावन ताका खंडीत जावन सस्नीक जिवीत लाभतलें. तशेंच मातेवाचो वांजेल अध्याय 7 13 14 म्हणसर, अशीर दारवटल्यान भितर सरा, कित्याक नासाक व्हरता ती वाट रुंद. दारवटो रांद तो मार्ग इश्कळ आनी तशेंच पुश्कळ, पूण जिवीत व्हरता तो दारवटो ल्हान आनी ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच मात. मोगोच्यो न्हू, आमी अशीर वाटेन दारवटल्यान आमी भितर सरल्यार कश्ट आसा, संकश्ट आसात, तरी जाल्यार आमकां सस्नीक जिवीत आमकां लाभता. तशेंच मार्काचो वांजेल
ಅಧ್ಯಾಯದ ವಾಕ್ಯದ 7 ತಾನೆ 31 म्हणसर आम्ही ऐकता एक ग्रेस तरणाटो मनीस येवन म्हणटा अशें म्हणटा सस्नीक जिवीत जोडीचे तर हांवें कितें करूंक जाय आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा हांव बरो एकलोसो देव हांव कोणूच ह्या संवसारांत बरो ना की तुवें देवाचे उपादेश तुवें पाळूंक आसात जिवीशी मारिनाका प्रद्वर करिनाका चोरिनाका वेल्यांच्या वस्तूंची आशा करिना पोटसाक सांगिनाका आनी तो म्हणटा हांवें हें सर ल्हानपणांसून हांव पाळून आयलां हांव आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा तुवें एक करूंक आसा तुजें तें आसा सक्कड विकून दुर्बळ्यांक तूं वांटून दी आनी म्हजो फाटलाव कर तो फाटीन तो सरलो आनी जेजू म्हणटा एक करें सुवेच्या बेड्डांतल्यान पाशा जायत पूण ग्रेस मनशाक साथ दिना देवाक आसा जाल्लें की तेंच ना सक्कड साथ दी आसा आनी त्या वेळार पेद्र म्हणटा आमी सक्कड सांडून तुजो फाटलाव केला आमकां कसलें भोवमान आमकां मेळटा आमकां कसलें रिवॉर्ड आमकां मेळटा आमकां कसलें इनाम आमकां फावो जाता जेजू म्हणटा जो कोण आपल्या आव घरदार सांडून आपल्या कुटुंबादारां सांडून म्हजे पसत आपलो जीव दिता ताका सस्नीक जिवीत लभतलें ताका पाचावी लाभतलें म्हणटा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी आमकांच आमी जेजूक आमी समर्पण दिवया आनी तशेंच सर्गींच्या वाटेक सोमकोंक आमची मोना जेजू क्रिस्त तें केंद्रीकरीत करया आनी देवाचेर विश्वास दवरया आमेन. दिव्यवाणी